नमस्कार, हांव गुरुदास पांडे. परत एक रस्त्या खातीर आमच्या पार्श्यांतले जे चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची. पार्श्यांत जर सामकीच चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्त्याचेर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना. अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत पळोवचे पडटा. गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा. अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा. आनी हो पार्श्यांत गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोरजेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक, आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा. हे फोंडकुलां तशींच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पार्श्यासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा. कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा, तेंची ताका चाळण जाल्लेली आसा. आनी ते कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा. आज आमी पार्श्यासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसता थंयसरय फोंडकुलां पडलेली आसा. लोकांक गाडये चलोवंक जायना. लोकांचे सगळे रस्ते थंयसर पळोवंक पळयता. पेशंट जर व्हरतले जाल्यार थंय सारके पावना हॉस्पिटलान. अशा प्रकारचे रस्ते जे आसा ते पार्श्यांत गांवांत आमच्या हांगा लाभलेले आसा. सीएमान हेतून लक्ष घालपाचो, कित्याक हालींच तेंच्यांनी सांगले की 7-8 दिसांनी ही जे रस्ते आहा ते तुमचे सगळे पॅचिंग करून आमी दितले म्हणून. पण अजून पर्यंत हे जाल्लें ना. आतां दिवाळी तेगली तरी सुद्दां रस्ते तशेंच आहा. मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन, PWD कडेन आनी सीएमा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे रस्ते आहा ते तुमी पॅचिंग करून आमकां दिवचे. बेगींतल्या बेगीन करूचे आनी जे वायडनींग बीन चालू आसा काम ते स्टॉप दवरून जे पॅचिंग आसा ते फोंडकुलां जी आसा ती पॅचिंग करून आमकां दिवचे आनी सुरळीत रस्ते चलोवपाक गाडये चलोवपाक तुमी दिवचे. नमस्कार, म्हजें नांव नरेश कांबळी. हांव कोरगांवचो नागरीक. एक मनोगत व्यक्त करता जे आमच्या सद्या गांवांत जावं गोंयांत कितें दिसता ते आमी खंय तरी भायर भोंवता, गाडी घेवन वयता आनी कितें करता तेन्ना आमच्या सरकाराचेर आमी खूब अशे आशेन की प्रमोद सावंतान फाटल्या इलेक्शनाकूय एकदां आमच्या कोरगांवांत ते स्कुलान सांगलेलें तेन्ना बाबू आजगांवकर आसलो की 15 दिसां भितर खड्डे आहा ते साफ जातले म्हणून. लोक आसले भीत खड्डे कोण ते बाबू काय आनी कितें ते आसले भीत तो पूण तो वेगळो प्रश्न. पूण थोडे पॅच केले तेंच्यांनी, ना अशें ना. तेचे उपरांत परतून रस्ते केले आनी परतून सायडीचे पायप लायनी बी घातल्यो, परतून रस्तो डॅमेज जालो. काम करता आसतना गव्हर्मेंट काम करता पण परतून ते दुसरें काम करता तेन्ना ते डॅमेज जाता न्हू. अशा टायमार गव्हर्मेंटान मास्टर प्लानान ते मातशें काम करपाक जाय. आमकां BJP सरकाराचेर खूब आशा की ते कितें तरी करतले म्हणून, पूण तितलें अपेक्षीत काम दिसना. कित्याक आतां फोंड्या ते सायडीन, वाळपय ते सायडीन, शिरोड्या ते सायडीन सगळे रस्ते बरे टुळटुळीत आहा. पूण आमच्या पेडण्यान आनी ह्या सायड बीच लायन सायडच्या अंजूण बीच ते सायड आहा ती सगळे रस्ते पिड्यार. गाडयेचें काम केलें न्हू, गाडी इकपाची कशी दिसता. काम एक 30-35 हजार रुपया काम केलें का परतून 4 दीस बरी चल्ली परतून गाडयो जाता. तेन्ना आमकांय ते बोल्साक परवडना दिसयभर गाडयो सारकी दुरुस्त करपाक. तेचें कारण कितें तर रस्ते. उपकार करून गव्हर्मेंटान हे आमचें मनोगत जें आहा तें तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. तेंच्यांनी रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो. आयज गाडयेचें सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता. लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें, हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेणें काम केलें तेचें एक एप्रिशिएट जाता, बरें दिसतलें. हां, तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू. मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमतेच हरमला. ते हळवणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक. आमचें तें भुमिका मंदीर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉट मिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून. आसलोलोय रस्तो पाड जालो. वाट लागल्या सारकी. गाडयो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता.
गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें, कित्याक बाकीचे ना जाल्यार आमच्या पंचायतीचे तरी थोडेफार काम करचे. लोक येता इलेक्शनाक उबे रावता, 20-20, 30-30 लाख रुपया दिवपाचे हांकां तांकां दिता, तेचे परस काम करून दाखयल्यार वोटिंगूय करपाक मातशी उमेद येतली न्हू. आनी आशाय आसा सरकार आमचे मनोगत लक्षांत घेतलो आनी आमी हे उलयले मिनटां ताचो कितें तरी फायदो जातलो अशें म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.